प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वा विसवोर, वोड 14 ते 21 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 14 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शीस उणें व्हरूंक विसरलेले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिटकायलें, चीत दियात आनी फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगे विशीं चोत्रायेन चलात. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उणें नान देखून तो अशें उलयता. हें जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, उणें नांत म्हूण तुमी कित्याक तुमचे मदें उलयतात? अजून पर्यंत तुमकां वळख ना? गिन्यानूय ना? अजून पर्यंत तुमचे मोतीक उजवाड ना? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयको येना? उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले तेन्ना उरलेल्या कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पर्यंत समजनात तुमी? प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू फारिजेवांची आनी हेरोदाची फुगे वयर आपल्या शिसां कडेन उलयता. आनी ह्यो वस्तू कित्याक उलयता काय? कितें घडलें? शीस आनी जेजू ओड्यार बसतात आनी आतां एके वाटेर वेतात हिचो देवाचें उतर परगट करपाक. आनी ह्या 14वी वोड जी आमी आयज सुरवात केल्या ताचे पयलीं कितें घडटा? जेजून एक मिलाद केल्ली. ताणें खूब मिलाग्री केल्ल्यो एक्चुली. आनी कितें घडटा? हें सगळें मिलाग्री केल्या उपरांत फारिजेव जेजू कडसून खुणा सोडटात. ते आमी कालच्या शिवर्तमान पळयलां 11 ते 13 पर्यंत. आनी जेजू कितें म्हणटा? ही पिणकां म्हणटा एकदम पातकी. ह्या पिणकेक ही पिणकां खुणा सोडटात आनी म्हणटा खरेंच सांगता हे आतांची पिणकेक देव खुणा दाखोवचो ना. कित्याक ही पिणकां जी भावार्थ धरिनासली पिणकां जेजू म्हणटा देव केन्नाच खुणा दाखोवचो ना. आनी हे फारिजेव धर्मशास्त्री हे धर्माचे जे लिडर येयल्ले जेजू कडेन खुणा मागपाक जेजू तांकां कितें सांगता? हांव तुमकां खुणा दाखोवचो ना. आनी जेन्ना आतां जेजू आपल्या शिसां बरोबर त्या व्हड्यार बसोन आतां पेरीतोडी वचोंक सोदतात तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक शिरकायता. तो सांगता चीत दियात म्हणटात आनी फारिजेवांची आनी हेरोदाची फुगी विशीं चोत्रायन चलात. कित्याक तो जाणो आसलो की हे फारिजेव आनी हेरोदाचे लोक फकत त्रास कोत्ताले म्हणून. ते येताले फकत जेजूक त्रासान उडोवपाक. ताका कसल्यान असलो एक प्रश्न विचारून ताका विचारूंक, बाबा आमकां एक खुणा दाखय, कितें तरी बरें कर. पूण तांकां जेजूचेर भावार्थ धरपाक तांकां दवरूंक जायनासलें. तांकां कसलीच खोशी नासली जेजू बरोबर जेजू वयर भावार्थ धरपाक. तर जेजू आतां आपल्या शिसांक सांगता हांचेर चोत्राय दवरात. हे लोक आमचे बरोबर ना. फारिजेव धर्मशास्त्री हेरोदाचे लोक म्हणटच तांकां तुमी चोत्रायन रावात. ते कितें सांगतात ते. आनी भाव भयणीनो, ही सगळी मिलाग्री करून इतल्या वजारांनी थोड्या उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी ती मिलाग करून लोकांक जेवण दिल्लें. तेजे उपरांत जेजून कितल्या लोकांक बरें केल्ली, मेलेल्यांक पुनर्जीवन केली, भेऱ्यांक कान दिल्ले, दोळ्यांक कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले. आनी इतली मिलाग्री करून जेन्ना जेजू ह्यो वस्तू आपल्या शिसांक सांगता खंयच्यो? तो म्हणटा चींत दियात आनी फारिजेवांची आनी हेरोदाची फुगी विशीं चोत्रायन चलात.
शीस कितें सजमतात की जेजू म्हणटा आमी उणें हाडूंक ना आमच्या वाटेक, अशें ते म्हणटात. आमचे कडेन उणें नात देखून तो अशें उलयता. भाव भयणीनो, जेजू ह्या पोटा वयर आमचे आमचे आमच्या पोटाचे जेवणा वयर तो कसलीच खबर सांगिनासली. तो फकत तांकां दुसरे भाशेन कितें सांगूंक सोदतालो. आनी तेन्ना जेजू ह्या शिसांक सांगता, कितले तुमी पडेलां, तुमकांय सजमना, तुमी कुड्डे जाल्यात, तुमकांय दोळे आसून तुमकां दिसना, कान आसून तुमकां आयकनात, आनी तुमचे मदें तुमकां कसलोच उजवाड ना. कितें कितें जालां तुमकां? आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवोर्तमान आमी आयकता, आमी आमकांच विचारुया, जेजू आमकां हे प्रश्न जे आपल्या शिसांक विचारलेले ते प्रश्न आमकां विचारतलो काय? तुमकां कान आसून आयकोंक जायना, दोळे आसून तुमकां दिसना, आनी तुमच्या मदें कसलोच उजवाड ना, आजून पर्यंत तुमचे मदीं उजवाड ना. कसलो उजवाड? शिवर्तमानाचो, देवाच्या उतराचो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे प्रश्न जेजून आपल्या शिसांक विचारलेले, आमच्यान म्हणूंक जाता आजून पासून हे शीस एक नवो जल्म घेवंक नासले, कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो, पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो तांचे भितर रावपाक. पूण आयज जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, जेजू खुर्सार गेलो, तो मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, तो सगळींच्या बापाच्या उजव्याक बसला, ताणें पवित्र आत्मो आमचे कडेन धाडलो, पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तो जेन्ना शिवर्तमान आमी वाचता, जेन्ना आमकां कोण शिकयता, जेन्ना आमी रिती राखता, देवाचें उतर आयकता, आतां पवित्र आत्मो आमकां तें उतर शिकयता, तें सोंपें करता. पूण खरेच भाशेन आमी तें सजमता काय? खरेपणी आमी हो नवो जल्म घेतला काय? खरेपणी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा काय? हो प्रश्न आमी बेगीनच आमी जबाब दिवंक जाय. ना जाल्यार पयलीं आमी कितें करूंक जाय? जेजूक आमचो सोमीत दिव आनी सरवणदार मानूंक जाय, ही सजमणी घेवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, आमी हो नवो जल्म घेवंक ना जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर येवचो ना, आनी पवित्र आत्मो येवचो ना जाल्यार आमकां केन्नाच ह्या उतराची शिकवण आनी सजमणी मेळची ना. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता, ताजेर नियाळ करता, आयज आमी खरेच भाशेन खुर्सा कडेन पळोवया. जेजून कितें भोगलो आमचे पासत, कशे भाशेन ताणें आपलें रगत आमचे पासत वारयलें, कशें आपले ते आमचो जागो खुर्सार घेवन तो आमचें मरण मेलो, आनी देवान आपलो मोग जेजू वरवीं आमचे भितर ओतयलो पवित्र आत्म्या उदेशीन, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमीत दिव आनी सरवणदार मानलो. तर आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करचे पयलीं आमी खुर्सा कडेन पळोवया. आमी थोड्या दिसांनी कोरेजमाचे दीस आमी मानतले हांव, आनी देखून जेन्ना आमी खुर्सा कडेन पळयता जेजू खुर्सार मेलो, ताणें कसलीच पातकां करूंक ना, ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, पूण ताणें आमचो जागो घेतलो आमच्या मोगा पासत. म्हणटच खुर्सा कडेन पळोवन आमी जेजूक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवया, आमच्या बापाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवया जेजू पासत. आनी हो मोग जो आमी आपणायता, हो आमी मोग अनुभवला पवित्र आत्म्या उदेशीन, त्या मोगा वरवीं देव आमचे कान उक्ते करता, आमचे दोळे उक्ते करता, आमच्या मनान उजवाड हाडटा, आनी त्या पवित्र आत्म्या उदेशीन ह्या आपल्या उतराची सजमणी दितात. ही सजमणी मेळपाक, हे आमकां क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक, हे भावार्थीचें जिवीत जियोवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.